येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. आर्थीक दृश्टीन मागास आशिल्ल्या तशेंच कोरोनाक लागून जोडपी मनशाक मरण आयिल्ल्याच्या फामिलीक सरकार दितले दरेकी 2 लाखांची आर्थीक मजत. हे विशींची अधिसुचोवणी रोखडीच करतले जारी. घटक राज्य दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. कोरोनाचे तिसऱ्या ल्हारांची भिरांत आसाच तरीकय कोरोना प्रोटोकॉलांचे लोकांक पडूनच गेल्ले ना. नेम फाटर मारून लोक बाजारात करतात गर्दी. कांय कडेन कमी अधिक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत झडटलो पावस. केरळात 3 जुना मेरेन मान्सून लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1,65,553 कोरोना केशींची नोंद जाली. मरप्यांचो आंकडो बरोच देंवला. फाटल्या 24 वरांत 3,460 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.78 कोटींचेर पावलो जाल्यार 3.25 लाख लोकांक आतां मेरेन मरण आयला. भारतात फाटल्या कांय दिसांत दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो बरोच देंवला. बरे जावप्यांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान एक्टीव केशी मदीं उणाव दिसून आयला. एक्टीव केशींचो आंकडो देंवन 21,14,508 पावलो. भारतात सेगीत तिसऱ्या दिसा 2 लाखा परस उण्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 20.63 लाख लोकांची कोरोना तपासणी जाली. भारतात आतां मेरेन 34.31 कोटी लोकांची कोरोना तपासणी जाल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन कोरोना पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाणय देंवपाक लागला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण 9.36% आसा जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण देंवन 8.2% पावला. ह्या नादी हे प्रमाण 10% आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोनाचे गांभीर्य अजूनय कांय लोकांक कळूंक ना. कोरोनाची साखळी तोडपा खातीर सामाजीक अंतर सामके गरजेचे. पूण मार्केटान भाजी नुस्तें आनी हेर वस्तू विकत्यो घेतना सामाजीक अंतर म्हणटा तें दिश्टी पडना. मडगांवच्या गांधी मार्केटात आयतार दीस लोकांनी गर्दी केल्ली. पळयात लोकांचे अज्ञानीपणाचे हे चित्रण. गोंय सरकारान आनी 7 दीस कर्फ्यू वाडयल्लो आसा. जो कर्फ्यू फाल्यां 31 मेक सोंपपाचो आसा तो आतां 7 जुनाक सोंपतलो. 7 दीस कर्फ्यू वाडोवपाचो फाटलें कारण म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी जो कर्फ्यू लायिल्लो ताजो मातसो इफेक्ट पडिल्लो आसा आनी थोडी केसीस उण्यो जाल्ल्यो आसा. आनी ज्यो केसीस सारक्योच उण्यो जावपा जाय हाच्या खातीर गोवोरमेंटान जो आनी 7 दीस कर्फ्यू लायला. कर्फ्यू लावप म्हटल्यार की कित्याक की म्हटल्यार की लोकांनी हांगा अशें थंय अशें भोंवप न्हू, गर्दी करप न्हू. पूण लोक कांय समजना. लोक गर्दी करपाचें करतात. आज आमी मडगांवच्या गांधी मार्केटान पळयलें जाल्यार ते लोकांनी सारकी भाजी घेवपाक गर्दी केल्ली. तशेंच जे मडगांवच्या भायर थोडीं दुकानां आसात तेजेरूय लोक गर्दी करतात. आनी अशे रस्त्याच्या सायडीक लोक बसून पयले थोडे अशेंच कितें गाडयांनी घालून सामान विकतें पडटा थंय गर्दी करतात. तशेंच रस्त्याच्या सायडीक बसून आतां नुस्तें विकपाक चालू केल्लें आसा. ह्यो ज्यो कोरोनाच्यो केसीस ज्यो वाडटात त्यो सारक्योच कमी जातल्यो जाल्यार सरकारान जो कर्फ्यू वाडयला तो कडकडीत कर्फ्यू करपा जाय आनी पुलिसांक आदेश दिवपा जाय की हेजेर कडक एक्शन घे म्हणून. तशें जाल्यारूच ह्यो कोरोनाच्यो केसीस कमी जातल्यो. गोवा 365 खातीर मडगांवचें नांव संदीप केळकर. आतां गो एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अर्थीक दृश्टीन फाटी आशिल्ल्या तशेंच कोरोनाक लागून जोडपी मनशाक मरण आयिल्ल्याच्या फामिलीक गोंय सरकार दरेकी 2 लाखाची आर्थीक मजत दितले. हे विशींची अधिसुचोवणी रोखडीच जारी करतले. कोरोनाक लागून अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक लेगीत दर म्हयन्याक स्टायफंड दितले. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोषणा केली. 2 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांच्या पॅरंट्सांक रिक्षा, टॅक्सी चालक, मोटरसायकल पायलट तशेंच खाशेल्या समतेच्या लोकांक लसीकरणात प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीन 30 मे 1987 वर्सा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिल्लो. 10वी आनी वेल्या वर्गात शिकपी अनाथ विद्यार्थ्यांक फुकट लॅपटॉप दितले.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. जांची भुरगे 2 वर्साच्या सकयल आसा हेंकां पयलीं तांच्या आई आनी बाबा हांकांय प्रायोरिटी दिली वयतली. सेकंड, कोमॉर्बीड कंडिशन ICMRन जेंकां कोमॉर्बीड ठरयल्ले आसा हे 18 ते 44 वयोगटांतल्या म्हणजे युवक आनी युवतीक हांकां आमी पयलीं वॅक्सिनेशन दिलें वयतलें. तशेंच येरादारी खात्यान नोंद केल्ले रिक्षा चालक आसतले, आमचे पायलट आसतले, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर ह्या सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन हे प्रायोरिटीचेर दिलें वयतलें. ताज्या उपरांत आमच्यो दिव्यांग भाव आनी भयणी हांकांय बी हें वॅक्सिनेशन जें आसा हें प्रायोरिटीन दिलें वयतलें. आनी हाकाच लागून म्हाका खबर आसा म्हजे सीफेरर्स भाव हांकांय बी हें वॅक्सिनेशन जें आसा हें पयले सुवातेचेर दिलें वयतलें. ही सगळीं वॅक्सिनेशन्स जीं आसा ही तांकां तांचे प्रायोरिटी डॉक्युमेंट्स हे दाखोवन ही वॅक्सिनेशन जी आसा ही दिली वयतली. मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही फक्त कोविडांतल्यानच अनाथ जाल्ल्या खातीर न्हय तर कोविडाच्या व्यतिरिक्तय बी अनाथ जाल्ल्या योजने खातीर वुमन अँड चायल्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही जी आसा ही मंथली स्टायफंड स्कीम ही ह्या भुरग्यां खातीर आमी डिक्लेअर करता. त्याच बरोबर आमकां खबर आसा की ज्यो चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूट्स आसा हांकां आतां पर्यंत फक्त 18 वर्सां पर्यंतच तांकां सपोर्ट मेळटालो, तांकां फायनान्शियल असिस्टंट मेळटाले, ते वाडून आमी 21 वर्सां पर्यंत व्हरता जेणे करून अनाथ भुरगीं ह्या इन्स्टिट्युशनांत आनिकूय बी थोडीं वर्सां जी आसा ही ह्याच पद्दतीत रावपाक शकतली जेणे करून तांकां मदत जावची ह्या पद्दतीत आमी ही स्कीम जी आसा ही फुडें व्हरता. हें जरी आमच्या पासून म्हणजे संघ प्रदेश दोन्ही सायडीक काडले गेले तरी 87 पासून आयज पर्यंत आमी आमच्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी वेगवेगळ्या लँड रेव्हेन्यू कोड्स आसतले किंवा बाकीचे लेजिस्लेचर्स आसतले हेजेर आजुनूय आमकां दिसून येता की गोवा, दमन अँड दीव खरें म्हटल्यार दमन आनी दीव हे आमच्यात 1987 उपरांत आमच्या पासून सायडीक काडले गेल्ले आसा आनी गोंय हें घटक राज्य दिल्लें आसा. आजच्यात आमचे लॉ डिपार्टमेंट कार्यनिवृत्त जाला आणि तांच्यांनी दमन आनी फक्त प्रत्येक लेजिस्लेचरचेर गोंय हो एकूच शब्द उरतलो, दमन आनी दीव हो हाज्या फुडें ताजेर दोनी वर्ड हे आसचे ना हाजी तत्राय आमचे लॉ डिपार्टमेंट निश्चितच घेतले. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयभर खाशेल्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. पळयात ही खंडचित्रां. सेवा ही संघटक या निमित्तान आमी जे कोविड पेशंट आहा थंय जाता तितले आमी मदत करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. आज जे कोविड पेशंट जे कोरोना पेशंट आहा तेंचे सगळ्या घरा कडेन जेंची घरां थंय आमी सॅनिटायज करपाचें केल्लें. तशेंच जो कोविड पेशंट आहा थंय आमी कांय प्रमाणात रॅशनिंग पावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. ह्या रितीन आमी फुडें व्हरपाक लागले. आज म्युनिसिपालिटीची गार्बेज ट्रक आहा तेजें आज ओपनिंग आसा. खुबशीं फावंडेशनां आमकां घालपाक जाय पण ह्या महामारी भितर आमी बिजी उरल्यात आनी तें मातशें हें जाल्या उपरांत आमी ही फावंडेशनां चालू करता. या भवनातील गीत पुराणी, या भवनातील गीत पुराणी, या भवनातील गीत पुराणी. गोवा घटकराज दिन आणि ह्या घटकराज दिनाच्यो 34व्या गोंयकारांक सगळ्याक परबी दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या केंद्र सरकाराक माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांकां प्रायम मिनिस्टर म्हणून 7 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून ह्या उमेदीचेर आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यक्रम सदांच मोठो आसता त्या प्रमाणे ह्या फावटी आमकां करूंक मेळना. त्या खातीर आमी
सेवा ही संघटना हो आमी आमच्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायतीक जी लोकां खातीर सेवा आसा जे कोविडाचे पेशंट जाल्ले आसा आनी लोकांक नोकरी वेवसाय ह्या पॅन्डेमिकाक आपलो वगडाव म्हणजे एका नोकरी आनी वेवसायाक एक परिणाम जाल्लो आसा ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान तांकां मदत करपाची तांकां सेवा करपाची आनी सगळ्यांक संघटीत एकठांय करपाची ह्या भारतीय जनता पार्टीचो हो कार्यक्रम आमच्या गोंयांत 191 पंचायतीक हो मनयल्लो वता. आज कोरोना महामारीक लागून खरें म्हणजे हो प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणाचेर आमकां मनोवपाक मेळना पूण तरी सुद्दां आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसतले आमचे बरे मागपी आसतले आनी त्या कडांनी आपल्याक जाता तशी लोकांची सेवा करपाची मदत करपाचें काम चालू केल्लें आसा. थोडा मार्केट कम कम्युनिटी हॉलाचें उद्घाटन जालां. त्या उद्घाटनाक उपस्थित आसपाचे आमचे गोवा राज्याचे CM श्री प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ब्युटी मिनिस्टर मिलिंद नायक ते काही कारणास्तव येवपाक शकले ना. त्यांच्या तर्फे आयज हांव गोवा स्टेट बोर्डाक लागून तांकां समस्त गोंयकारांक परबी दिता. आणि आता मार्केट बांदला हेची कशी कितें सर्वीस लोकां खातीर आसतली हेचेर कितें थोडक्यान सांग. ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान 4 स्टोर आहा. तेतून फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल, फिश मार्केट, कम्युनिटी हॉल, सुपर मार्केट, तशेंच स्टोरेज ऑफ आयस आनी पार्किंग फॅसिलिटीज आहा. हे सगळे लोक अर्पण करपाचे आहा. गोंय घटकराज्य दिसा निमतान विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन पुराय वेळ राज्यपाल दिवपाची मागणी केल्या. गोंय आपल्या स्वातंत्र्याचे 60वें वर्स सेलिब्रेट करता. घटकराज्य आसा 35वें वर्धापन दिन साजरो करता आनी अशा वेळार गोंय राज्याचो गव्हर्नर आज आमकां ना, पूर्ण वेळ काम करपाक आमकां ना. आमी आज राष्ट्रपती कडेन मागलां की कितेंय जर राज्यांत जालें जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी कडेन नॉर्मली आमी सगळे दाद मागपाक वताले. कोविडाच्या वेळार आमी पळयलें, आमी खुबशीं सजेशन्स केलीं, गव्हर्नमेंट आयकूनच घेना आशिल्लो. अशा वेळार दाद कोणा कडेन मारतले. लायक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी म्हणून गव्हर्नर आसता, गव्हर्नरा कडेन आमी वचून आपली कैफियत मांडटात. आज तीच कैफियत मांडले जाल्यार आज गव्हर्नर ना. राज्यपाल रामनाथ कोविंदानय गोंयकारांक घटकराज्य दिसाची परबी भेटयल्या. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय घटकराज्य दिसा निमतान सरकारान 3 म्हत्वाच्या येवजणांची घोषणा केली. क्रेडीट सोसायटींतल्या खातेधारक पैशांची हमी, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर एकलव्य प्रशिक्षण येवजण आणि थिएटर आर्टिस्टांक लेगीत सुरक्षेची हमी दिल्या. कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीमधल्या खातेधारकांचे पैसे कांय वेळार बुडपाची शक्यता आसता. हो धोको लक्षात घेवन सरकारान तांच्या खातीरूय खाशेली येवजण चालीक लायल्या. कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीमदीं 1 लाखा वयर ज्यांची गुंतवणूक आशिल्ल्या खातेधारकांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. गोंयच्या घटक राज्याचे दिसाचे औचित्य साधून गोंय सरकार खास करून नांवाचे सहकार निबंधक कार्यालय एक नवी स्कीम योजना आज डिक्लेअर करतात. ते म्हणल्यारूच डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम. 1 लाख मॅक्झिमम जो बँकेन डेपॉझिट आसात तेजो तो डेपॉझिट अमाउंट प्लस ताजो इंट्रेस्ट जो आसा तो इंट्रेस्ट ह्या प्रोटेक्शन डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्किमीच्या अंतर्गत ताका मेळटलो. सपोज खंयची जर एक बँक जर लिक्विडेशनाक आयली किंवा ती अमालगमेशन करची पडली अशा 2 गोष्टीचेर जातले. प्रत्येक क्रेडीट सोसायटी जे आसात किंवा अर्बन सोसायटी जे आसात किंवा मल्टीपर्पज सोसायटी जे आसात किंवा सॅलरी अर्नर जे सोसायटी जे आसात त्यांच्यानी 100 रुपयाचेर 5 पैसे जे आसात तो फंड दिवप हो खूप महत्वाचो आसा. आणि जसो जसो फंड वाडटलो तसो तसो तेजो स्लॅब जो आसा जो आमी 1 लाख दवरलेलो आसा तोवूय आमी इन्क्रीज करपाची आमची फुडली तयारी आसा. आणि 5 पैसे जे म्हणिल्ले आसात ती आमचे सगळ्यांचे अपर लिमीट जावन आसात. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही आमची
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेशनाची ही स्कीम जी आसा. ट्रायबल वेलफेअर एकलव्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीची 10वी, 11वी आणि 12वी शिकपी विद्यार्थी कोचिंग घेवपाक पात्र आसात. कोचिंगेचो 25% खर्च विद्यार्थ्यांक करचो पडटलो, हेर बाकीचो खर्च सरकार करतले. दुसरी स्कीम जी आसा अत्यंत महत्वाची, जो आदिवासी जो समाज जो आसा तो शिक्षणापासून खूपशे आर्थीक परिस्थितीक लागून शिक्षण हायर प्रोफेशनल जे कॉलेजीस आसात ताका वचपाक शकना आणि अशा तरेच्या भुरग्यांक रिलीफ दिवपा खातीर आमी एकलव्य प्रशिक्षण योजना म्हणून आज डिक्लेअर करतात, ज्या अंतर्गत ती 10वी, 11वी, 12वी जे शिकतात तांकां मेळटली. ह्या स्किमीचे अंतर्गत 75% जे शेअर जो आसा तो आमचे आदिवासी संचालनालय बेर करतले आणि 25% शेअर जो आसा तो विद्यार्थी बेर करतलो. म्हणूनच आजच्या ह्या घटनेक एकलव्य प्रशिक्षण योजना आज आमी लॉन्च करतात. 60 वर्सां वयल्या थिएटर आर्टिस्टां खातीरूय एक येवजण चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या खातीर एक समिती स्थापन करून 60 वर्सां वयले थिएटर आर्टिस्ट सोदून काडटले, मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. तिसरी अत्यंत महत्वाची म्हणल्यारूच आमचे कलाकार जे आसात, जे कलाकार निव्वळ फक्त नाटकांचेर, तियात्राचेर किंवा संगीताच्यो मेहफिली करून आपलो आणि कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करता. पण अशा तरेच्या आपत्कालीन स्थितीत तांकां थोडेशे रिलीफ मेळचे, सरकाराचे मानधन दिवपा खातीर आमी एक हाय पॉवर कमिटी आमी नियुक्त करतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार सर्टिफायड आर्टिस्ट. आता सर्टिफायड आर्टिस्ट म्हळ्यार कितें, तांचे कलेच्या क्षेत्रांत बरी भशेन योगदान दिल्लें आसा, पूण ते अजून पर्यंत तांची नोंद आमचे कडेन खंयच ना. अशा तरेच्या आर्टिस्टांक सर्टिफाय करप हें खूब महत्वाचें आसा, जेणे करून तांचे कुटुंबाक सुद्दां केन्ना अशें मध्यंतरी जर परिस्थिती जर आयली किंवा एमर्जन्सी जर कितें आयलें जाल्यार अकस्मात जर कितें जर जालें जाल्यार तांकां सुद्दां आमी थोडेशे तांच्या कुटुंबाक रिलीफ दिवपाक शकतात. जे 60 वर्स जे आसात जेंकां कला सन्मानाच्या अंतर्गत मानधन मेळटात, म्हणजे 60 वर्स सकयल जी आमची स्कीम खंयच ना त्या लोकां खातीर आणि एमर्जन्सी सिच्युएशन अरायज जर केलें जाल्यार ह्या आर्टिस्टांक सरकाराचें पाठबळ मेळचें ह्या अनुशंगान हे आमी स्किमीचें नांव आणि स्किमी भितर कितले मानधन आसतलें हें नंतर जसो आमचे ह्या कमिटीन जेन्ना आमकां सजेशन्स दिली त्या नंतर त्या अनुसरून आमी डिक्लेअर करतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आयज फाल्यां कमी अधिक प्रमाणात पावस पडूं येता, जाल्यार कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावसाची हजेरी लावपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. मान्सून केरळाक 3 जुना मेरेन हजेरी लायतलो. केरळात हजेरी लायल्या उपरांत 4 ते 5 दिसांनी मान्सून गोंयांत सक्रीय जातलो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो फरक दिसून आयलो ना. मुरगांवां सगळ्यात चड 32.6 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.